दिवचलेच्या बायलांनी भुरगीं उदरगत खात्यान मानवी सन्मान सुवाळो आयोजित केल्लो। ह्या कार्यक्रमाक गुरुवार बायलां बरोबर तांच्या घरकारांनी वांटो घेतिल्लो। गुरुवार बायलांक फामिलीचो सपोर्ट, पौष्टिक आहार आनी भलायकेची देखरेख घेवप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आशिल्लो। पयलीं जेन्ना डॉक्टरा कडेन गेली तेन्ना रिपोर्ट नॉर्मल येयलो पॉझिटिव्ह, तेन्ना म्हाका आनी तांकां घोवाक सांगला खूब हॅपी जाली। कित्याक पयले भुरगे आनी पयले कितें कळना कितें आनी कितें म्हणून तो म्हणपाक लागलो बरें जालें म्हणून सगळे घरांतल्यांनी सपोर्ट केलो आमकां। आई तेज्या आई तेज्या बाबान सगळी फूल फॅमिली आमची हरमळकर तशी सगळी बरी। आयज काल कितें करूं दिना, हें करूं नाका तें करूं नाका, हें खा तें खा, हें तें सगळें घेता। एकदम बरी फॅमिली आनी भुरग्यांची कशें हें करप तेंकां सगळें खबर आसा, कितें खावप सगळें हें करता, सपोर्ट करता। तसोच माझा माव सुद्धा म्हाका सारकी माझ्या मम्मी पप्पा भशेन सारकी करता। हे करनाका ते करनाका, हांगा सारकें चल थंय सारकें चल, पांया कडेन पळय, सगळ्यो गोश्टी सांगता। सो हे जालें आमच्या घरांतले। घरान तशें भायर सुद्धा आमी जेन्ना वता तेन्ना सुद्धा आमकां एक मेंटली असो सपोर्ट मेळपाक जाय असो आमकां दिसता। सो हांव स्कुलान शिकयता थंय सुद्धा म्हाजे टिचरी कलिग्स आसा, ती सुद्धा सदां सांगता म्हाका सवकास चल, स्टेप आसा पळय पांय निसरतलो अशें सांगत आसता। कलिग्स पण म्हाजी भुरगीं सुद्धा जेंकां हांव शिकयता ती सुद्धा म्हाजी इतली केअर घेता। टिचर बसोन शिकय म्हणटा, उबें रावं नाका, कित्याक आमकां खरें बसोन शिकोवंक मेळना, स्टील ती सांगता तुमी बसा आनी शिकया।